समिधा कुकळकार टी टाइम बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरांबली पळोवया येताच्यो हेडलायन्स। खासगी दुचाकी वापरून पायलट व्यवसाय करतल्यांचेर जातली खर कारवाय, सापडल्यार दुचाकी करतले जप्त। मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंताची शिटकावणी। नर्सिंग भायल्या देशात असा बऱ्यो संधी, पयस वचून चड पगार आनी बऱ्यो संधी आशिल्ल्यो नोकऱ्यो स्वीकारपाक विकसीत करची मानसिकताय, सांगता मुख्यमंत्री सावंत। गोंयासावन पंढरपुरात विठ्ठलाच्या दर्शनाक वचपी भक्तां खातीर गोंय सरकार उबारतले गोंय विठ्ठल भवन। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची माहिती। आपूण रावतलो मुख्य काँग्रेसी बरोबरूच हेरांविशीं आपल्याक ना उलोवपाचें, सांगता बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांव। शेल्डे पंचायत क्षेत्रातल्या वागोणा वाठारांतले बंद आशिल्ले घर फोडले चोरांनी। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकेचो केलो पंचनामो। सोनफातर तिळामळात 2 दुचाकी मदीं घडलो भिरांकूळ अपघात। या अपघातात 2 जाण जाले गंभीर जखमी। रस्तो रुंदीकरणा वेळार कंत्राटदारान केल्ल्या अर्दवट कामाक लागून 20 परस चड जाल्यात अपघात, थळाव्यांचो आरोप। आता पळोवयात खबरो विस्तारान। गोंयासावन पंढरपुराक वचपी भक्तांक रावपा खातीर गोंय सरकार पंढरपुरात गोंय विठ्ठल भवन उबारतले। हे खातीर पंढरपुरात सुवात निश्चित करून दवरल्या। फुडल्या वर्सा गोंय विठ्ठल भवन बांदतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। गोंयांतल्या सगळ्या वारकरी संस्थांक अर्थीक मजत दिवपाचें सरकारान आश्वासन दिल्लें ते पुराय केलें अशें मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी सांखळे रवींद्र भवनात जाल्ल्या हरिपाठांत उलोवप केलें। गोंयांतली येरादारी अदीक सुरळीत आनी सुलभ करपा खातीर मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी सोमारा म्हजे ड्रायव्हर ॲप लॉन्च केलो। ह्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मा वरवीं प्रवाशांक मोटरसायकल टॅक्सी बूक करपाक मेळटली। ह्या सुवाळ्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो। खासगी गाडयो घेवन लोक पायलटांचो व्यवसाय करतात, तांचे विशीं सुवाळ्याक जमिल्ल्या पायलटांनी मुख्यमंत्र्याक मदींच प्रश्न केलो। खासगी दुचाकी वापरून पायलट व्यवसाय करतल्यांचेर खर कारवाय जातली। बेकायदेशीरपणान व्यवसाय करतल्यांच्यो दुचाकी जप्त करतले अशी शिटकावणी ह्या वेळार मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी दिली। तशेंच गोंयांत कांय सरकारांनी सुरू केल्ल्या रेंट बायक येवजणे खातीर पारंपारीक पायलट व्यवसायाचेर परिणाम जाल्ल्याचें मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंताचें म्हणणें। प्रायवेट गाडी पायलट म्हणून ह्याच फुडें चलोवंक मेळचे ना। म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट तेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन घेतले। त्यो गाडयो बंद करूंक लायता 100%। चलो, गोंय स्वतंत्र जालें आनी 63 काय 64 सालान हो बिझनेस सुरवात जालो। 2,500-3 हजाराचेर पायलट्स पावले, काळांतरान ते कमी जाले। मदल्या सरकारांनी रेंट बायक म्हणून कितें सुरवात केल्यो आनी जेणे करून तुमचो बिझनेस कमी जालो। म्हणजे लोक त्योच घेवन भोंवपाक लागलो। त्यांनी म्हाका सांगलें तेन्ना आपूण विरोधूय केल्लो आनी आमकां जे आसा पळय न्हू त्यो वेगवेगळे ह्याच हेजेर वचूंक जाय आशिल्लें। बट एनी हांव तितून वचना। बट आयजूय बी हो बिझनेस परत एकदां म्हणजे तुमकां जी भाडी आसा ताज्या पेक्षा आनी रिवायव करपा खातीर खंयसरूच हे कमी करपाक न्ही, खंयसरूच तुमचे पयशे तांकां वचपाक न्ही। वयल्यान जाल्यार तांच्यांनी तशें म्हटलां की तुमकां एडिशनल भाडी कशी मेळटली हाजो विचार तांच्यांनी केला। गोंयांत पायलटांक इलेक्ट्रीक बायक खरेदी करपा खातीर सरकारा कडल्यान 50% अनुदान दितले अशी घोशणा मुख्यमंत्री दो. प्रमोद सावंतान केली। दुसरी गजाल, आमकां आतां ह्यो बायक ह्यो पयलीं पेट्रोलाचेर ज्यो चलताल्यो त्यो आतां ई बायक येवपाक जाय। म्हणजे तुमकां पेट्रोलूय घालचें पडपाक जायना, जेणे करून तुमकां सवाय पडपाक जाय। म्हणजे पेट्रोलाच्या पेक्षा इलेक्ट्रिकल चार्जिंग बायक जरी कॉस्ट पयलीं चड जालो जाल्यार डेली पेट्रोल घालूं नाका। दिसाक जे 100 रुपयाचें पेट्रोल घालता ताच्या ऐवजी दिसाक 10 रुपयाचें चार्जिंग जालें जाल्यार कंप्लीट गाडी चल्ली। म्हणून गव्हर्मेंटानूय ठरयलां की आमी ह्या दिसांनी सुरेश ठाकूर कंटिन्युअसली उलयतालो की ह्यो बायक ज्यो ओल्ड जाल्या आनी जाका एक पयलीं ट्रेडिशनली पायलट कोण पयलींच्यान रजिस्टर्ड आसा, एक ताका वे आवट करपाक तुमच्याच कडेन डिस्कस करून कशा पद्दतीन सबसिडी दिवप। आमची 50% सबसिडी दिवपाची तयारी आहा। कितले 50% म्हणजे त्या बायकाक जर 1 लाख रुपया पडटा आसात 50,000 रुपया सरकार दिता तुमकां ती बायक घेवपा खातीर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। शेल्डे पंचायत क्षेत्रातल्या वागोणा वाठारांतले घर फोडपाची घडणूक घडली। ही घडणूक सोमारा सकाळी उक्ताडार आयली। पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकेचो पंचनामो केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या घरात कोणूच नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोरांनी घर फोडलें, जाल्यार घरातलो कितलो म्हालवस फारेला हाची माहिती अजून मेळिल्ली ना।
जर्मन लँग्वेज कोर्स शिकपा खातीर वीच इज द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, NRI कमिशनर अँड नर्सिंग इन्स्टिट्यूट हांच्या वतीन अलॉंग विथ द स्टाना ग्लोबल हांच्या बरोबर ट्रेनिंग फॉर द जर्मन लँग्वेज अँड प्लेसमेंट फॉर द नर्सिंग इन द ग्लोबली इन फॉरेन कंट्रीज. ताणें पुराय तुमकां एक्सप्लेन केली की कशा पद्दतीन जर्मन लँग्वेज शिकल्या उपरांत तुमकां ऑपॉर्च्युनिटीज ह्यो वेरियस डिफरंट फॉरेन कंट्रीसान आसा आनी आपल्याक घरात कडेन एखादी नोकरी मेळटली काय कितें, ती पणजे मेळ्ळी जाल्यार ती साखळेत मेळटली काय कितें, साखळे मेळ्ळी काय ती अजुनूय लागीं मेळटली काय कितें हाजो विचार करता. तो विचार न करता थोडोसो आमी जर वायड विचार करपाक सुरवात केली जाल्यार खूब व्हडलो प्रोग्रेस आमचो स्वताचो जावपाक शकता. त्या खातीर आज जर तुमी पळयशात जाल्यार पुराय ग्लोबान सगळ्यात जास्त नर्सीस जर खंयच्यो आसत जाल्यार वीच इज फ्रॉम द स्टेट केरला. नर्सिंग म्हणजे पास आउट जावच्या पयलींच तेंच्यांनी नर्सिंगांनी हो जर्मन लँग्वेज कोर्स शिकचो आनी इन फ्युचर बऱ्याच जाणांक म्हणजे हांगासर घडये कदाचित नोकरी जर आमकां 60,000ची किंवा 80,000ची मेळटा आसत जाल्यार त्याच नोकरीची सुरवात आमी फॉरेन कंट्रीन वचून फ्रॉम द 1.5 lakhs to 2 lakhs ताणें आतांच तेजे पॅकेज सांगल्यो वीच रेंजीस फ्रॉम द 1 lakh to the 4 lakh पॅकेजीस दे गिव्स इन द डिफरंट कंट्रीज आनी थंयसलो लायफ अजुनूय वेगळें आसा. म्हणून आमकां एक्सप्लोर करपाक कांयच हरकत ना. हांव पर्सनली अशा कितल्याशाच नर्सिसांक जाणा की तांच्यांनी DHSान काम करताले बट दे गेट द बेटर ऑपॉर्च्युनिटी इन नॉट ओन्ली इन द जर्मनी बट US अँड अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब ऑल्सो. म्हणजे तांच्यांनी ती ऑपॉर्च्युनिटीज घेवन आज ती फॉरेन कंट्रीन म्हणजे हांगासल्या पेक्षा 4 पटीन 5 पटीन चड जोडटा म्हणपाक काय हरकत ना. की प्रिलिमिनरी स्टेजीचेर ऑन्कॉलॉजीच्या बाबतींत कशा पद्दतीन सायन्स सिम्टम्स लोकांक मेळटा आनी लोक निग्लेक्ट करता आनी सेकंड स्टेज थर्ड स्टेजीचेर डायग्नोसीस जाता आनी हे सगळे डायग्नोसीस जाल्या उपरांत इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर द ट्रिटमेंट पार्ट आनी इट इज अ कॉस्टली ऑल्सो आनी पेनफूल ऑल्सो. आज आमी पळयता की 100% इट्स कॅन्सर इज ऑल्सो क्युरेबल बट ताच्या खातीर डायग्नोस हो बेगीन जावपाची गरज आसा. मया भर लोकवस्तीत बिबट्यान सुण्याचेर हल्लो करपाची घडणूक ताजी असतानाच आता सरवण वाठारात बिबट्याचो वावर सुरू झाला. आयतारा राती सरवणा एके गॅरेजीत घुसून बिबट्यान सुण्याचेर हल्लो करपाचो यत्न केलो. हे सगळे चित्र कुशीक आशिल्ल्या CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला. सरवणच्या दिप्तेश सावंत हांचो पाळीव सुणो घराच्या फुडले वटेन आशिल्ल्या गॅरेजीत बांदिल्लो. आयतारा राती सुणो व्हडल्यान भोगपाक लागलो तेन्ना दिप्तेश घरा भायर आयलो तेन्ना बिबट्यान सुण्याक सोडून रानात पळ काडलो. हो सगळो प्रकार कुशीक आशिल्ल्या CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला. मजगती बिबट्याची दहशत वाडचे पयलींच ताका धरचो अशी मागणी तांणी राना खात्या कडेन केल्या. सो काल एक इन्सिडंट जालो म्हटल्यार एक 10 सुमार रातचो एक म्हाका कुत्र्याचो अनयुज्युअल भोगपाचो आवाज येयलो बार्किंग. सो तेजो आवाज येताना हांव इमिडिएट दार काडलें आनी भायर सरलो. भायर सरतानाच म्हाका चपकन एक मातशें कितें धांवल्या भशेन दिसलें आनी तो पळो मागीर हांव इमिडिएटली गेलो आनी CCTV चॅक केलो. देन हांवें पळयलें की ते सारको त्या टायमार तो बिबटो येयल्लो कुत्र्याक अटॅक करपाक. सो कुत्रो गाडये पोंदा आसलेलो म्हणून तो मातसो वाचलो आनी त्याच टायमार हांव भायर सरलो दांडो घेवन. सो तो त्या आवाजाचेर तो इमिडिएटली धांवलो. सो आतां कितें जालां हांवें रिसंटली पळोवपाक गेल्यार हे सायटिंग्स खूब वाडलेले आसा हांगा. बिबट्याचे जावं बायसनाचे जावं सगळे आतां क्लोज बाय सगळे पावल्ले आसा लोकां कडेन आनी हे सदांच सायटींग दिसत आहा ह्या दिसांनी कंटिन्यूस आहा तेंचे सायटिंग्स. सो हांवें इमिडिएटली आतां सकाळी फुडें फॉरेस्टाक फोन केला. सो तेंच्यांनी सांगलां आपूण येता म्हणून चॅक करता म्हणून. सो हांव एक्सपेक्ट करता की तेंच्यांनी ट्रॅप घालपाचो तेका आनी तेका कॅप्चर करपाचो आनी तेका सेफ प्लेसीर सोडपाचो. मुद्दमून सांगूनशें दिसता की हो सरवण गांव हो सुंदर वाठारो आसा आनी ह्या गांवांत पयलीं पासून ही जनावरांचो प्रवास हो आसलोच पूण हो जंगल क्षेत्रांत जनावरांचो प्रवास आसलो. ती आज काल एक दिप्तेश रमेश सावंत हेंच्या घरान तेजे बरें कितें आसलें की तेणी CC कॅमेरा लायल्लो. तेजी जी गॅरेज आसा थंय गाडयो आनी तेजे कुत्रे आसता थंयसर बिबटो वाग येयलो. म्हणजे ऑलमोस्ट तो घरान पावलो तेजे गॅरेजीन अंगणान जे आसा तेजें अंगण तितूर पावलो. एक न चड वेळ घेता 12च्या नंतर न्हू हे जस्ट रातचे 10 सुमार हें कळ्ळें तर कुत्र्याक धरपाक येयल्लो. तर हे सबंद जे आसा हे गांवांत भयाबीत आसा. पूण तशेंच सगळ्या गांवांक विनंती आसा की ल्हान भुरगीं किंवा गाडी हायवे रस्तो आसा थंयसर तो अटॅक करूं शकता. पूण हें सगळें कारण जें आसा कित्याक जनावरां जीं आयज गांवांत पावल्या आमच्या प्रत्येक वाठारांत पावली
तर ही जंगल जें असलें हें सुंदर जंगल जें असलें हें खंय तरी कमी जायत गेलें आनी कन्स्ट्रक्शन सायट जी आसा ही वाडत गेली म्हणून जनावरां खवयतलीं. तशेंच गोंयारेडे सुद्दां आमच्या गांवांत पूर्ण पाणया खातीर आमचे झरी कडेन तळये कडेन पावात येयल्ले आसा. 15 जनावरांचे गोंयारेड्यांचो झुंड आसा. पूण महिला थंय आमच्यो ज्यो आसा तळयेचेर उमळोंक वयता, कपडे उमळपाक वयता, ल्हान भुरगे झरीचेर न्हांवपाक वयता. हें सद्या गांवांत सरवण वाठारार भयाबीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सरवणच्यान तुकाराम सावंत. गोंया सावन पंढरपुराक वचपी भक्तांक रावपा खातीर गोंय सरकार पंढरपुरात गोंय विठ्ठल भवन उबारतले. हे खातीर पंढरपुरात सुवात निश्चित करून दवरल्या. फुडल्या वर्सा गोंय विठ्ठल भवन बांदतले अशें मुख्यमंत्र्यांन सांगले. गोंयांतल्या सगळ्या वारकरी संस्थांक अर्थीक मजत दिवपाचें सरकारान आश्वासन दिल्लें ते पुराय केलें अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे रवींद्र भवनांत जाल्ल्या हरिपाठांत उलोवप केलें. पंढरीनाथ भगवान की या पंढरपूरच्या विठोबाचं दर्शन घेण्यासाठी पायी चालत पंढरपूरला जाणार आहात. त्यामुळे मी तुम्हाला शुभेच्छा व्यक्त करतो. आणि 2 गोष्टी गेल्या वेळी याच कार्यक्रमामध्ये मी जे जाहीर केलं होतं की प्रत्येक वारीसाठी सरकारकडून मदत दिली जाईल, ती यावेळी उद्या कला अकादमीमध्ये असणाऱ्या कार्यक्रमाला प्रत्येक जे 40हून अधिक वारकरी आहेत अशा वारीला 1 लाख रुपयाच्या 80,000 आणि त्याच्यापेक्षा जास्त असं अप्रॉक्सिमेटली 5 लाख रुपयापर्यंत मदत ही एखाद्या वारीला किती वारकरी आहेत त्याच्यावरती सरकारने घोषित केली आहे. जेवढ्या वारकरी मंडळाने सरकारकडे अर्ज केलेले आहेत त्या सगळ्यांना उद्या वारीचे पैसे म्हणजे निदान परत ट्रान्सपोर्ट करून बस करून येण्यासाठीचे जे पैसे लागतात ते सरकारकडून मदत म्हणून देण्यात आलेले आहे. आणि आमचा तर संकल्प आहे की यावेळी आम्ही सरकारच्या वतीने गोवा पंढरपूर भवन तयार करण्यासाठी जागा आरक्षित केलेली आहे. पुढच्या वर्षीपर्यंत आपण त्या ठिकाणी गोवा विठ्ठल भवन या पंढरपूरमध्ये उभारू. म्हणजे नक्कीच तुम्ही तिथे गेल्यानंतर तुमची राहायची त्या ठिकाणी सोय होईल एवढं मी नक्कीच आपल्याला सांगेन. आणि परत एकदा तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देत असताना मला अत्यंत आनंद होत आहे की आजच्या ह्या हरिपाठामध्ये वारीमध्ये मी स्वतः सहभागी झालो. मला स्वतः धन्य समजतो. आणि पुनश्च एकदा आपल्या 14 दिवसाच्या या पायी चालत जाणाऱ्या वारीसाठी मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. आपला प्रवास सुखमय हो एवढीच विठ्ठल चरणी प्रार्थना करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हरी विठ्ठल. शेल्डे पंचायत क्षेत्रातल्या वागोणा वाठारांतले घर फोडपाची घडणूक घडली. ही घडणूक सोमारा सकाळी उक्ताडार आयली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून चोरयेच्या घडणुकीचो पंचनामो केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण या घरात कोणूच नाशिल्ल्याचो फायदो घेवन चोरांनी घर फोडलें. जाल्यार घरांतलो कितलो म्हालवस फारेला हाची म्हायती अजून मेळिल्ली ना. आम्ही असा शेल्डे वाठारांक आनी तुमी पळयता जी वाट रोड गेला थंय मुखार एक घरांक चोरी जाल्ली आसा. हे घर तियामा जो ग्रावंड आसा तेजे थंय लागींच वाघमोळ म्हणून एक गांव आसा. फाल्यां थंय 4-5 घरां आसा. थंय एक ज्या प्रमाणे म्हायती मेळ्ळ्या जे तेंगेले तेंचे शेजारी आसा तेणी सांगलें की घराचे लॉक फोडून जे कोयते लॉक फोडून भितरले
भांगर ना जाल्लें आसा पूण एक्झॅक्ट कितें आसा तें खबर ना कित्याक ज्या घरांक जेन्ना चोरी जाल्ली तेन्ना कोण नाशिल्लो जी एकूच बायल रावता ती विधवा ती कर्नाटकाक जेंगेलो कोण तरी एक्सपायर जालो म्हणून ती खबरी गेल्ली आसा आनी तो पर्यंत जो लोकल पंच आसा ताणें पळयलो पूण एक्झॅक्ट कितें जो एक्स पंच आसा ताणें पळय पूण एक्झॅक्ट कितें घरांतली भांगर कितली चोरी जाला कितें जालें तें खबर ना कित्याक ती कर्नाटका आसा केपे पुलिसांनी तिका कॉन्टेक्ट केल्ले आसा जे पर्यंत ती येयना तो पर्यंत तेंगे इन्वेस्टिगेशन तेणी होल्डार करता कित्याक कितें घरांतले आरमारींतले आरमार फोडलेले आसा अशें आसा पूण एक्झॅक्टली कितें आसा ती येतरी कळटलें पूण इन्वेस्टिगेशन तेणी चालू केल्लें आसा केपी पुलिसांनी घरा कडेन वचून ते पळयल्लें आसा तेंगेले कोण सोयरे आसा तांकां आपूण हें केल्लें आसा पूण जे एक्झॅक्टली कितें चोरी गेला ते ती येतरी कळटलें आनी खाली इन्वेस्टिगेशन चालू जातलें हांव तियामा वयल्यान गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. पावसाच्या तडाख्यात दिवचलच्या बाजार संकुलाचे पत्रे पडत असतात. वादळी वाऱ्याक लागून सोमारा सकाळी या संकुलाचे आनीक 4 पत्रे उबून गेले. एक पत्रो तर लायटीच्या सरयांचेर पडलो. पत्रे पडत आशिल्ल्यान संकुलातले विक्रेते भयभीत जाल्यात. फाटल्या शेनवारा बाजार संकुलाच्या पाख्या वयले 2 पत्रे कोसळिल्ले. आता आनीक 4 पत्रे पडिल्ल्यान विक्रेत्यांचेर आकांत आयला. सध्या ते जीव मुठीत धरून धंदो करतात. ह्या फाटभुंयेर आदले आमदार नरेश सावळ हांणी बाजार संकुलाची पळोवणी केली. दिवचलच्या मार्केटान उबे आसा. 2 दिसां पयलीं उजव्या सायडींतले 4 पत्रे गेल्ले 4-5 पत्रे गेल्ले. आयज आमी ते पळोवपाक म्हणून हांगासर आयिल्ले आनी आयज जर पळयत जाल्यार ह्या सायडीन लेफ्ट सायडीचे जवळ जवळ 4-5 पत्रे आयज परत गेले आनी ते पडटा आसतना खंय पडले इलेक्ट्रीक वायर आसा पळय कंडक्टर ती आनी लायव्ह कंडक्टराचेर ते पडले आनी व्हडलो स्पार्क जालो. आमी येताले ह्या वटेन स्पार्क जालो म्हणजे हे पत्रे जे आसा पळय ते आतां आमी म्युन्सिपालिटीचो तो इंजिनियर आयलो तो म्हणटालो की ते पत्रे हाडपाक खंय तरी पोरवोरी काय पणजे गेले. आतां तो पोरवोरीच्यान पणजेच्यान पत्रे हाडटलो आनी ते 4 आनी हे 4 घालतलो. बाकीच्या पत्र्याचें कितें ते बाकीचे पत्रे कंप्लीट मार्केटाचे पत्रे जे आसा पळय ते डेंजर परिस्थितीन ते खंयच्याय टायमाचेर समजा ते 4 घातले जाल्यार बाकीचे उरपाक शकता. पावस आत्तां सुरू जाला आनी पावस जेन्ना आत्तां सुरू जाला तसो व्हडलो पावस येवंक ना. व्हडलो पावस येवपाचो आसा आतां म्हणून ही सगळी जबाबदारी जी आसा पळय ती सरकाराची आसा. ही जबाबदारी म्युन्सिपालिटीची आसा आनी ही जबाबदारी बाकीचे इतर जे लोक आसा पळय तेंची आसा. सो तेंच्यांनी हांगा येवन इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा आनी जर हे समजा जर पत्रे बदलपाक जाय हे 4 बदलून चलचे ना हे पत्रे अख्खे जर मार्केटाचे बदलपाक जाय कारण ही परिस्थिती समजा हांगासर तांकां सगळे जे पळय मेलिंग केला पळय ते सगळे बुराक पडले म्हणजे ते मेल गेले सगळे खिळे मारलेले असले पळय ते सगळे गेले. सो ते केन्नाय उबोवंक शकता. तुम्ही लोकांच्या घराचेर झाडां पडटकूच तुम्ही मागीर एक कट करपाक फायर ब्रिगेडीक धाडटले हे इम्पॉर्टंट न्ही जाल्यार ते झाड तेचेर पडटलें. ही जर एखाद्या जर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन समजा जर तुमकां कोणी जर लेटर केलें आसत जाल्यार 3 वर्सां थंय पेंडींग आसा आनी ती झाडां आतां 2-3 झाडां लोकांच्या घराचेर पडलीं. कोलपे म्हणटा थंय झाडां एक झाड घराचेर पडलें 3 वर्सां हांव फॉलोअप करता पूण कोण तर डेप्युटी कलेक्टर आयकपाक तयार ना तें झाड कापपाक आनी तें झाड आयज तेंच्या घराचेर आनी ताका डॅमेज जाली. आतां डॅमेज जाता तुका डिजास्टर मॅनेजमेंट तांकां पयशे दिवपाक वयतलो. पयशे दिवपाक वचच्या पेक्षा तुमी ते पयलींच जर मारून घेतलेले जाल्यार हें अशें जावचें नासलें. म्हणजे आयज समजा जर हे पत्रे जर वेळी जर तुमी जर बदलूंक ना किंवा हांगासर तेची हे घेवंक ना मेंटेनन्स करूंक ना तुमी जाल्यार हांगा कॅज्युलिटी जावपाक शकता. सरकारान हितून ती सुडा आसूं कोणूय आसी तेंच्यांनी लक्ष घालून हे मार्केटाचे पत्रे बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी बदलून घेवचे. आवाज येयलो पावसाचो कितें जालें तें कळोवंक ना आमकां. पडले जाल्यार ते उठताना हांव पांय हे करून पडलो अडकोन पत्रे सकयल कुडके पडले बाकीचे वाऱ्यान उडोवन गेले. पण आनी कितें तुका बी आमी सकयल हांगा चिवपाक बसताली भंय दिसता न्ही. आतां पावस पडलो जाल्यार आतां सगळें आमकां काय बसूंक मेळचें ना न्हू हांगा. राज्यात वादळी वाऱ्या सयत घोग्यांनी पावस पडटा. 6 ते 9 जुलय अशे 4 दीस हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. 6 आनी 7 जुलयाक वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडटलो. ह्या वेळार वाऱ्याचो वेग वराक 50 ते 60 किलोमीटर आसतलो जाल्यार 8 आनी 9 जुलयाक वाऱ्याचो वेग वराक सुमार 40 ते 50 किलोमीटर आसतलो अशें कळटा. तशेंच 10 ते 12 जुलय मजगतीं मध्यम पावसाची शक्यताय आसा अशें कळटा.
दिवचल शहरात आता सुण्यांक व्हायरसाची लागण जाल्ल्यान सुणी मरपाचे प्रकार घडटात अशी धक्कोदायक माहिती मुखार आयल्या. फाटल्या म्हयन्याभरात 3 ते 4 सुणी मेल्यात जाल्यार कांय सुणी अशक्त जाल्ली आसात. सुणी अचकीत मरतात देखून लोकांमदीं हुस्को आनी भंय पातळ्ळा. दिवचल शारात रस्त्यात सुण्यांचो आंकडो चिंताजनक आसा. सुण्याचो प्रश्न वाडिल्लो आसतनाच आतां अचकीत सुणी मरपाक लागल्यात. शहरांतल्या शांताराम नगर वाठारात तर फाटल्या म्हयन्याभरात कांय सुणी मरपाचे प्रकार घडल्यात. दुसरे वाटेन रात दीस रस्त्यात सुणी भोंवतना दिसून येता देखून लोक भयभीत जाल्यात. ह्या रस्त्यात सुण्यांचो बंदोबस्त करचो अशी मागणी थळावे करीत आसा. म्हाका एक सांगूंक इच्छिता की हांगासर आमचे बरेचशे कुत्रे गँगान सारके भोंवता. म्हणजे 4-5 कडेन अशे गँग अशे रावन हे करता, डिस्टर्ब करता. फॉर एक्झाम्पल आमच्या दारानूच 2 कुत्रे अशे आहा की गाडी येयली की तेंच्या फाटसून धांवता आनी बाकीचे कोण आबूज बीन तेंकां पडत म्हणून हांव भंयसता. बारीक भुरगीं सुद्दां हांगासर ट्युशनाक येता सारके तेन्ना सुद्दां भंयसता एक बाबा कोण तेंकां चावत घेवन. दुसरी गजाल म्हणजे हांगासर शांताराम नगरान जे आमच्या घरा फाटल्यान एक ग्रूप आसा थंय एक म्हाका कॉल येयलो की कुत्रो येयला म्हणून. हांवें तेका मागीर म्युन्सिपालिटी काडून तो काडपाक लायलो. मागीर परत रोखडोच 15 दिसांनी एक विनोद पळ म्हणून ताणें कॉल केलो की सो आमच्या हांगा एक पेटो मेला. ताका बी हांवें मागीर हें केलो. मागीर आनी एकटो सावंत म्हणून ताणें म्हाका फोन केलो, रविंद्र सावंत. मागीर असो एक पेटो आहा की तो मरपाच्या हेचे वाटेर आहा म्हणून. मागीर हांवें तो NGOक फोन केलो. मिशन रेबीज म्हणून एक आमचो युवराज म्हणून फ्रेंड आहा, तेणी मागीर गाडी बी घेवन येयलो आनी ताका तो तेणें रेस्क्यू केलो आनी व्हेलो. आतां आनी सांगपाचें म्हणजे आमच्या शेजाराकूच सगळे पेटो जाम आहा सारको. ते मागीर ताका विचारलें हांवें, युवराज म्हणून तेणी सांगलें दिसता जो व्हायरस चालू आहा की आमकां जेन्ना कोरोना टायप जाल्लो तसो हांकां म्हणपालो तो व्हायरस आहा तो कंटिन्यू उरला आनी तितून चडशे जाम आहा. सो हांव एक रिक्वेस्ट करता जावं म्युन्सिपालिटीक जावं कोण MLA जावं आनी कोण हांगासर गव्हर्मेंट की हांगासर तो सर्वे करून रेस्क्यू करपाचे तरी प्रयत्न आनी तेतून कितें तरी एक्शन घेवचें. रस्त्यात कुत्रे भरपूर आहात. हय रस्त्यार भरपूर एक जवळ माका दिसता 25 ते 30 तरी कुत्रे आमच्या कॉलनीन आसा आनी ते बी कशे ग्रूप करून रावन सारके 10-12 अशे. आता कोण चावल्या बी सध्या ते चावूंक ना पण भंय दिसता की हो व्हायरस जालो तो एक वेळ आमकां मनशांनी कितें जायत काय म्हणून असो भंय दिसता इतलो. कोण तरी हेचेर कितें तरी एक्शन घेवपाक जावं सर्वे तरी करपाचो आनी तेजेर कितें सोल्युशन काडपाचें. हालीं कितें जालां हांगा आमच्या शांताराम नगरान जे भायले कुत्रे आसा न्हू ते खूब वाडले आसा. बारीक बारीक भुरग्यांक सपोज भायर खंय भोंवपाक वतलो ते आमकां मेळना. खूब रिस्की दिसता. एकट्याक भायर भुरग्यांक सोडपाक मेळना. कित्याक कोण भुरगे आतां पावसा खातीर सगळे कितें तांकां शेड जाय. सो आमचे हांगा शेड आसा म्हणून सगळे घरांत येता. आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल आहा की जे बारीक बारीक कुत्रे आहा ते मरता. ते कशें मरता ते अजून कोणाकूच खबर ना. की आमचे सुद्दां एक पार्किंग एरियेन एक कुत्रो मेलो आसलो. सो हांवें मागीर विशवाक फोन केलो आनी विशवानंतर म्युन्सिपालिटीन तो क्लियर केलो. म्हटल्यार आतां तशी कसलो रोग येयला कित्याक लोकांक तेंच्या कडच्यान आमकां जायत काय. सो मातशी अशी भंय कसो दिसता. आनी कुत्रे हांगा 25 तरी कुत्रे आसा आमच्या एकाच एरियेन. सो बारीक भुरग्यांक भायर धाडपाक आमची 2 भुरगीं आसा बारीक. सो आमकां सदांच भंय दिसता की भायर वता कुत्रे तेंकां चावत काय कितें जावत काय. सो हांव रिक्वेस्ट करता की हेचेर कितें सिरियसली नोट घेवपाचो तुमी. गोमंतक TV खातीर तुकाराम सावंत. गोंयांत अपघाताचें सत्र सुरूच आसा. सोनफातर तिळामळात 2 दुचाकी मदीं भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातात दोगांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केल्या. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामा केलो. रस्तो रुंदीकरणा वेळार कंत्राटदारान अर्दवट काम केल्ल्यान अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जाता असो आरोप थळाव्यांनी केला. देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. आज हे कवरा लागून रस्तो जेणे पडले आसा हांगा रस्त्यान कवर मारला आनी एक गाडी सगळी भायर येता आनी ते हाडच्या बरोबर पिड्डे जाल्ला. त्यो गाडी कितें हाडच्या भायर येता आनी गाडी हांगा स्पिडीचेर उरता. ते एकमेकाक भायर येयले ते एकमेकाक एक्सिडेंट जालें तांकां आनी ते सगळें पडलें. पयर तशें 2 दीस पयलीं आसा एक ट्रॉली येयली तेका मारून उडयलो. अशें करून हांगा हे डेली 2 दिसांनी एक्सिडेंट जाता. टोटल हांगा 4 जाण पडले आसा एक 8 दिसां भितर. हे हांगा चालूच आसा. PWD हे खोडला आनी रस्तो हांगा दवरला. कितले दीस जाले कवर घालून? कवर केल्ले जालो म्हयनो 1.5 म्हयनो. पावसा पयलीं घातले. पावस येवपाच्या पयलीं ते खोडला कवर म्हणल्यार आनी गेले. आतां जे कोण अशें घालना हांगा हे आतां पळय सगळें खणून दवरला. कितें केलें पळय आतां सगळ्या लोकांक त्रास जाता. आमकांय त्रास जाता हांगा भार धरपाक येवपाक.
आणि गाडी स्पीड ओपन रोड आहात म्हणटा गाडी ओपन रोड आसा गाडी हायवेचे वयतात न्ही त्यो गाडयो पूण हे मोदी इलेक्शन कोण तेणे आमी सोडले आसा ते PWD लक्ष घालपाक न्ही तेजेर हांगा पळोवपा जाय न्ही तेणी आता ह्या दोगांक कितें जाला आतां हे ताका चड मारला तांकां भरपूर कोणा तकले बी मारला हय तकले हात पाय सगळे फुटून गेले तेंगेले त्याच बरो सिरियस आसा तेंगे पळोवपा तेंका येल्लो हे जाता खबर ना चड लागला चड लागला हेंचेर चड जालें तेंगे तुम्ही पळयता म्हाजी फाटल्यान जी बायक आसा हांगा 2 बायकां भितर आतां एक्सिडेंट जाल्लो एक अर्दवरा पयलीं ज्या प्रमाणे आतां तेगे निलेश आनी नितेश च्यारी तेंची घरा मुखारच हो अपघात जाला तेणें जे प्रमाणे सांगलां अपघात जावपाचें कारण म्हळ्यार हांगा व्हडलो रोड सद्या वायंडींग चालू आसा आनी जे कवर बांदून दवरले जाल्यार 1 म्हयनो जालो दुसरी सायडीन रोडार फोडकोल पडलेले आसा तेजेरूय लक्ष दिना म्हणटरी हांगा की खंय तरी हे गोश्टीचेर कोण जबाबदारी घेयना PWDन हो पावसा पयलीं कवर बांदलेले आनी हे ओपन रोड जाल्ल्यान हांगा लोक मेळटा आसता ते स्पिडीन येता चड करून 4 व्हिलर आनी हांगा एक फिश मार्केट आसा थंय लोक पार्किंग करता करून हेजेर लक्ष आसना की हेजेर खंय तरी लोकांनी लक्ष घालता आनी हे अपघात जाता आतां ह्या स्पॉटार खंय नितेश च्यारीन सांगलें 8 दिसां पयलीं आनीक अपघात जाल्लो तो हिट एंड रन व्हडली लॉरीन एकट्या मारून उडयल्लो मारल्यान गेलो तेका हात मोडलेलो आसा आयज परत बायकाचे जे दोगांयनी सिरियसली इंजर्ड एक रस्त्यार पडलो आनी एक कवरार पडलो दोगांयक खंय सिरियस इंजरी जाल्ली आसा पूण बायकां पळयल्या आसा चप्पल खंय पडलेली आसा ती पळयली आसा खंय तरी हेजेर आतां ज्या प्रमाणे हांगा एट प्रेझेंट तुमी पळयता रोड आसा तो बॅड कंडिशन आसा एक तुमकां दिसता की PWDची बेजबाबदारीपणां कित्याक आतां पावस चालू आसा आनी रोड वायंडिंगाचें हें काम इनकम्प्लीट करून दवरलेलें आसा हेजेर खंय तरी लक्ष घालपाचें अत्यंत गरज आसा नाजाल्यार खंय तरी अपघात आनी पावस आतांच चालू जाला आनी अपघात अशेंच हांगा घडत रावतले हांव गोमंतक TV खातीर श्यामा साकून विस्तारन पेडणेकर गोंयांतल्या राजकारणात परतून एकदा चर्चिल आलेमांवाच्या विधानाची चर्चा सुरू आसा आपूण मुख्य काँग्रेसी बरोबरूच रावतलो आपल्या हेरांविशीं उलोवपाचें ना अशें बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमांवान स्पश्ट केलें चर्चिल आलेमांवाच्या ह्या विधानाक लागून गोंयांतल्या काँग्रेस कार्यकर्त्यां मदीं उर्बा निर्माण जाल्या येवपी राजकीय समीकरणांच्या फाटभुंयेर चर्चिल आलेमांवांची भुमिका कितली प्रभावी जातली हाचे कडेन सगळ्यांचें लक्ष आसा चर्चिल खंयच्या रावतलो ह्या काँग्रेसीक त्या काँग्रेसीक हांव चर्चिल म्हणटा मरे हांव सदांच 2 जाणां डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हगे सारको बरो फ्रेंड तो BJP पार्टी हांव एक CM म्हाका जायत लोक येता म्हजे बरी हांव तेजे बरोबर वयता म्हाका केन्ना तेणें कांय ना म्हणना म्हगे सारको बरो फ्रेंड तो मे बी पार्टी डिफरंट आतां पार्टी डिफरंट म्हणून हांव ते पार्टी जॉयन जावपाक शकना न्हू कित्याक चोय तुवें चल आसतलो जाय आमगे मरे हिंगा लोकांक पॉलिटिक्स सॉल्व ना लोकांक थंय पॉलिटिक्स सोमना कित्याक थोड्या लोकांक सोमना 90% लोकांक समजता 10% लोकांक जमना 10% आयज वोल चाव चाव दिसलो पॉलिटिक्स ना म्हणटा कितें थंय सोनिया गांधी तुगेलो मोदी तुगेलो आनी कोण आहा तो तुगेलो आम आदमीचे पार्टी पसोन जिताय ते पार्टी टायमाचेर डिफरंट ना तें आतां हांव म्हणटा समज तो आतां हांव म्हणटा समज प्रमोद सावंता बरें तें काम करता हांव BJP जाता तेगे पार्टी तो धाड न्हू मुगे पार्टी हांव धाड न्हू पूण आमी हिंग लोकांक थोड्यांगे इश्यू आसता जाल्यार तेचे BJP करपाक तेच ना मुगेलो लोक येता म्हाका काम करपाक असो मुगे प्रमोद सावंत मुगे बरो फ्रेंड म्हाजो मानीत तेका बरो फ्रेंड तो सो मुगे काम करचो सो आतां काम केलें हांवें हांव BJP जॉयन केलां जालें ना न्हू सो पार्टी म्हणटी न्हू ती डिफरंट आसता फेरशीप डिफरंट आसता तेन्ना म्हणलें हांवें आसता तुका आनी तेजेर तूं काल 2 जाणां मनशांक हिंगा चीफ मिनिस्टर आनी एक गेन बसतालो नाचरा गेला आनी तूं आयज गव्हर्मेंट उडयता तेन्ना ताका सांगलें मरे इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी हें उतर केन्ना मरे तुमी मोतीन धरा आनी ह्या उतरा वोट काडा पॉलिटिक्स घेतले वयतले इन पॉलिटिक्स नो फ्रेंड्स नो एनिमी टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता समिता तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. अशें म्हणटात की गोंयाक जरी 40 मतदारसंघ असले तरी गोंयचें राजकारण खंयचे वटेन वता हे साश्टीतले जे 8 मतदारसंघ आसात ते ठरयतात. आनीक हे फाटली कितलीशीच वेंचणुको हे सिद्ध जाल्ले आसा. आनीक आतां परत एकदा साश्टी राजकारणाक वायब्रंट जाता हे आतां दिसून आयिल्लें आसा. हे म्हणपाचें कारण अशें की कालच्यो 3 घडणुको पळोवपाच्यो. एक घडणूक की नावेली मतदारसंघात ज्यो प्रतिमा पुतिनो ह्यो पयलीं काँग्रेसीक आशिल्ल्यो, मागीर आपाक गेल्यो, परत आप सोडले, काल त्यो परत काँग्रेसीक जॉयन जाल्यात. दुसरी आनी एक गजाल म्हणटात ती गोवा काँग्रेस नांवाचो एक नवो पक्ष हाडपा खातीर एप्लाय केल्ले आसा इलेक्शन कमिशना कडेन. आनी ताजे हेडक्वॉर्टर्स साश्टीक आसतले अशें सांगिल्लें आसा. आनी तिसरी सगळ्याकाय व्हडली गजाल म्हणजे काल कुंकळ्ळेंतले युनायटेड फोरमाच्या हाजेर सगळे नेत्यांनी एकठांय येवन एल्वीस गोम्स हो आमचो फुडलो विधानसभेचो उमेदवार अशें जाहीर केल्लें आसा. सो ह्यो तिनूय जर घडणुको पळयल्यो जाल्यार साश्टीक आतां परत राजकारण पेटपाक लागला अशें दिसता. सो ह्या हाजेर आमी चर्चा करपाक आपयल्यात ते एल्वीस बाब गोम्सांका. एल्वीस येवकार तुका. एल्वीस, हांवें म्हणलां तशें पयलीं तुका परबी, कारण अजून कोणाच आपले कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक ना. कुंकळकारांनी आपलो कॅन्डिडेट कोण तो डिक्लेअर केलो तुका म्हणून. सो एक हे अशे सगळे कॅन्डिडेट म्हणजे कुंकळकार एकठांय येवन स्वाभिमानी हय स्वाभिमानी